फेज देवा वाटीच देवा इतको पयसो खर्च करप तेतून साध्य कितें जाता म्हणजे पोवपाचो पयशे वाडीस ह्यो सगळ्यांक याद उरपाक जाय त्या कारणान आमी चिंतले की पार्टी करच्या पेक्षा आमच्या मतदारसंघात जेंकां गरजू पद्दतीन आहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक सोदता तेंच्या खातीर कितें तरी करचें तशेंच आमचे दिव्यांग भुरगे आसा तेंकाय कितें तरी आमी करून दिवचें तेका लागून आयच्या ह्या कार्यक्रमाक सगळे जाण हांगासर हजर आसात आमच्या मदीं आमचे मांद्रेचे सरपंच प्रयत्न करता उदरगत संस्थे तर्फे पूण आयज आमी दिव्यांग भुरग्यां खातीर 5 इलेक्ट्रीक व्हीलचेअर्स जे तांकां खूब गरजेचे आसता म्हणजे घरान आवय बापूय भुरग्यांक वयता पूण तांकां मुवमेंट करपाक त्रास जाता सो ऑटोमॅटीक इलेक्ट्रीक व्हीलचेअर्स तांकां दिल्ले पप्पाच्या हातींतल्यान आमी दितले आयज तशेंच माडार चडपाचीं मिशिनां 25 तशेंच ग्रास कटर 25 आनी 5 सिलाई मशीन्स तशेंच 2 पॉवर टिलर एक मांद्र्याक दिला आनी पालयाक दिला जेणे करून शेतकऱ्यांक गांवांतल्या गांवांत इजी पडटलें शेती करपा खातीर अशे वेगळे वेगळे आमी हे दवरलेले आसा सोय केल्ली आसा तशेंच शेतकरी मांद्रे पंचायतींतल्या शेतकऱ्यांचें नुकसाण जालां तांकांय कितें तरी मेळचें पप्पाच्या बर्थडे निमतान ते आमी दितले खूब जाण म्हणजे दयानंद मांद्रेकर सर आनी आमचो उमेश गाड हे पप्पा विशीं खूब बरें उलयले पूण आयज म्हाका खरें तेंचे उलोवण म्हाकाय बरोबर दिसता सगळ्यांनी बरें उलयलें पूण पप्पान कितले त्रास काडले ते आमची फॅमिलीच जाणा कित्याक त्रासा शिवाय कांय फळ मेळना समाजकारण सगळ्यांनी सांगला समाजकारण करतना राजकारणान मदीं इन्वॉल्व जाता आनी समाजकारण जो करता ताका राजकारणी अडखळी पडटा आयज हांव हांगासर उबो रावला तो फक्त पप्पा मम्मीच्या गतीन तेंच्यांनी सोंसलो आपले त्रास सोंसले ताका लागून हांगासर उबो आहा खूब जाण म्हणटाले पप्पा इतको मॉस्को शिकला 2 वर्सां पॉलिटिकल सायन्स परत इतले पेडणे शेतकरी आपल्या सोसायटीचो चेअरमॅन जालो सगळे जाले पूण तेंच्या विरोधात जी शक्ती म्हणटात ती ते टायमाचे पेडणे तालुक्यांतले मेन व्हडले ताकदवर आसले ते तेंच्या विरोधात आसले आनी तेंकां सगळी दाखोवपाचो प्रयत्न केला आनी ते करता आसतना हांव ल्हान आसतना पासून हांव पळयता ते कितें घरांत येयल्यार कितें त्रास जाताले ते भायर बरें दिसतालें समाजकारण घरांत कितें त्रास जाताले ते म्हाका खबर आहा आनी हे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट पप्पा पेक्षा मम्मी म्हाजी चड सोंसताली आनी ते पयलीं येयलो आसा म्हणजे आयज हांव हांगासर उबो रावला ते पप्पाचे जे प्रयत्न केले त्रास सोंसले तेचे म्हणजे सदांच हांव म्हणजे जेन्ना हांव स्वताच्या हिंदीचेर कितें करपाक वयता सदांच म्हाका फडफडचे तापयताले तूं करता तें हें बाबूय हें केलें आनी हेंच जाता आनी हें तुका जातलें सो जेन्ना घरांतल्यान भायर पडटालो तेन्ना म्हाका ती गोश्ट सांगताले जेका तेका सोंसता तेणी भोगला ते गोश्टीचेर जेन्ना हांव तेंच काम करतालो जें पप्पान केलां पूण ती मिस्टेक करिनासलो म्हणून आयज हांव हांगासर पावला म्हणजे आयज म्हाका हांगासर पावपाचो कोणाचो हात जर आहा सगळ्यांनी बरोबर फाटीं पप्पाचो आसा तेका लागून आयज आमदारूय जावं पावलो हांवें जे परिस्थिती घरांतली पळयली तेन्ना हांवें खंय तरी विचार केला मम्मीकूय हांवें सांगलें केन्नाच राजकारणांत पडचो ना म्हणून इतले त्रास जाता जाले म्हणून पूण हांव नको मेबी पुण्याय आमच्या फॅमिलीची खंय तरी हांव ऑटोमॅटिकली राजकारणांत गेलो हांव खरोच बिजनस करून सगळो वेवसाय करून म्हाजी फॅमिली हेंच चिंततालो पूण खंय तरी डायवर्स म्हणजे खंय तरी नशिबान बरयलेलें जालें राजकारणांत भितर येवचें समाजकारण करचें आनी मांद्रे मतदारसंघान हांव बरयलेलें आसा मांद्रे मतदार तुका आमदार जावंक जाय तुका सेवा लोकांची करपाक जाय त्या कारणान हांगासर पावलो पूण भाशणांनी म्हटलें की पप्पान इतलें केलें म्हणून आयज तेचेर म्हणजे रोबोटांनी म्हणलें तेणी तो हुशार आसलो आनी तेका लागून हांव हांगासर खंय पावलो म्हाज्या मदीं तो हुशार बरोबर आहा म्हाज्या मदीं तो खूब हुशार आसलो पूण तेका प्रूव करपाक मेळोंक ना पूण म्हाजी हुशारकी एकी कडेन जायना म्हणजे पप्पाच्या सायडीन जायना दोनूय आहा राजकारण मम्मी सायडीन मेळ्ळा आनी समाजकारणाक पप्पा सायडीन मेळ्ळा सो आतां तुमी म्हणटात मम्मी सायडीन कशें मेळ्ळा काय म्हणून सो तुमच्या म्हायती खातीर सांगता मम्मीची मम्मी म्हणजे म्हाजी आजी ती फर्स्ट लेडी सरपंच आख्या पेडणे तालुक्याची हे आमचो इतिहास पयली लेडी सरपंच पेडणे तालुक्याची म्हाजी मम्मीची म्हणजे म्हाजी आजी आनी मम्मीचो पप्पाय आसलो तो पॉलिटिकल सायन्स शिकपाकूय मॉस्को गेलो सो समाजकारण आनी राजकारण हे मिक्सचर जावन हांव जल्माक येयला सो तुमी चिंतूं शकता दोगांय सायडीन बॅलन्स जाले आनी दोगांयचो हात आसा हांगासर आपोवपाक आनी आयज तेंचे सक्सेस ते रियली सक्सेस तेंचे जावन म्हणजे तेंच्यांनी जे एक्सपेक्टेशन
त्यांचे राजकारणी त्यांना चिंतून ना राजकारणाकडे नाही पाहिजे. म्हणजे हा लहान असताना सुद्धा पळताना की प्रत्येक राजकारणी म्हणजे तो आमदार असो किंवा उमेदवार आमदारकीच्या मध्ये गावकरी असो किंवा माझ्या घराण्यात त्याची ॲडवाईस घेताले. लहान असताना पळता की आमदार मंत्री जाऊन घराकडे येऊन बसताले आणि त्यांचं सपोर्ट त्यांचं याच्याशिवाय पुढे वाचत असले आणि ते पोन आम्ही परत भेटलो पण आता म्हाका ते करचे पडटा आणि ते करता असताना खरें बरें दिसता की म्हाका एक संदी मेळ्ळी मांद्रे मतदारसंघात काम करपाची तुमची सेवा करपाची. हे म्हणजे म्हणटात कशें जे आज्या पणजेचे नाजाल्यार मम्मी पप्पाचे आशिर्वाद तेंच्यांनी जे कमयलेले आहात ते भुरग्यांक मेळटा तशें म्हाका मेळना. तशेंच पप्पा सायडीन फक्त पप्पा येना म्हणजे पप्पाचो पप्पा म्हणजे म्हाजो आजो पेडणें एक दोन शाळा आसलेली पोर्तुगीज टायमार आनी म्हाजो आजो म्हणजे पप्पाचो पप्पा ह्यो टीचर आसलो मास्तर आसलो. पयली ती चवथी मराठी शिकयतालो पोर्तुगीज टायमाचेर आनी पोर्तुगीज टायम मराठी शिकोवप कितलें डिफिकल्ट आसलें तें तुमी चिंतात. आनी त्या टायमार तो शाळा घेतालो आनी आमच्या घराकडल्यान एक शाळा आसली आजुनूय शाळा म्हणटा तेका आनी त्या शाळेंत तो शिकयतालो आनी पेडण्याचे कितकेशे भुरगे थंयसर शिकपाक येताले. पयली ती चवथी करप म्हणजे आयच्या दिसाचें ग्रॅज्युएशन करप आनी ते शिकयताले. म्हणजे म्हाज्या फॅमिलींतल्यान जे कमयलां म्हणजे तेंच्यांनी कितें केल्या पुण्याय केल्या ती म्हाका आयज मेळिल्ली आसा आनी त्या पुण्याय मांद्रे मतदारसंघात म्हाका सेवा करपाचो प्रयत्न दिलो आसा. तेका लागून परत एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा तुमी हांगासर येयल्या. आमच्या बाबाक म्हाका दिसता जेन्ना बाय इलेक्शन जाल्लें मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेच्या आदी एक वरासभरांनी हांव ताका जाणा आनी ताचें जिवीत इतलें सगळें ताणें केलां आसतना पासून इतलो साद्या जिवितान तो जियेता. सादें लायफ ताचें केन्ना केन्ना बश्ट वडकितलो केन्ना आजून पासून नुस्त्याच्या बाजारान वचून आपुणूच नुस्तें घेवन येता. सामकें सादें जिवीत आनी चिताशें हांव उलयतालो तेन्ना चितान म्हटलें आमी बड्डे मातशी दुसरे भाशेन करता तेन्ना जितान आपल्या बाबाक पयलें विचारलें बाबा तुका कशी करूंक जाय बड्डे म्हणून. तेन्ना ताणेंनी आपलो एडवायस दिलो की आमचे शेतकारी आसा किंवा गरीब लोक आसा आपणाचे बड्डे निमितान तूं हें पावल मार म्हणून आनी चिताचे तकलेन तेंच आसलें हेंच करपाचें. सो दोगांयनी मेळोन आयज तांणी जायत्यो वस्तू आमकां दिसता व्हीलचेअर जावं आमचे पाड्यांचे हे मागीर आमची शिवींग मशिनां मागीर ग्रास कटर्स आनी दुसरी सगळ्या हेची नांगरपाची मशिनां आसा. सो सगळेच आमी बड्डे करता जेवण बुफे लायता बट हे डिफरंट लोकां खातीर आनी लोकांनी खूब कॉपरेशन केलां आनी हें सगळें काम आमच्या आमदारान चालूच दवरचें म्हणून मागता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.